कितली गर्दी पळय कोकण महाराष्ट्र पळय ते पळय आता येयले आम्ही फुलां पळोवपाक जमनीक तेकता मोद्यो आता वयता गणपती हाडपाक। सो गायज तुमका खबर आसा आमचो गणपती न्हू खंय तरी लिपोवन बसला कसो गावाना। आमचे डेकोरेशन सिंपल आसा। सो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात। सो आता वाजले 11 आणि आम्ही आता बाहेर चालल्या सावंतवाडी वचपाक कित्याक की आमकां माटोळेचें सामान जाय म्हणून थंयसर मातशें सवाय गावता न्हू म्हणून आमकां जाय आसलें मिसळ गावडे पण हांगाच्यान दिसता खूप गर्दी आसा कशी थंयसर। ओ हा वय कितली गर्दी रे गायस। आता आमी पावल्या बांद्याक कित्याक की म्हाका खावंक जाय आसलें मिसळ घावणे त्या खातीर आमी पयलीं आतां पेट पुजा करता आनी मागीर वयता सामान हाडपाक। म्हाका दिसता चड करून हांगासर खूब गर्दी आसा बेगीन गावल्या पुरो मागीर घरा वचोन आनीकूय कामां पेंडींग आसा न्हू। आतां पळोवया कशें कितें तें। सो गायज आमी हांगासर खावपाक येयल्लेली पूण जाले मोये मोये कांयच ना खंय हांगासर सगळे काबार खंय वाज कितें जालें पावस हय मरे या हांव घालता। गायज पळय आतां आमी येयल्या दुसऱ्या हॉटेलाचेर कित्याक की आमकां खुबूच भूक लागला थंयसर सगळे काबार जाल्ले खंय पळय हांगा येयला हांगासर खंय मिसळ पाव नासले म्हणून ही आमी भाजी पाव केल्या ऑर्डर। कशी आ सो गायज आता आमची चाय बी पिवन जाल्लेले आसा। आता आमी भायर सरता फुडली रायड करपाक। ओ काडटा हांगा ऑयल आसताच आसता न्हू पडलेली। सो गायज आमी हांगासर आता पावली सावंतवाडी आणि अविन पण हांगासर आपणाची गाडी पार्क केली। हेल्मेट ठेवू का इकडं? इतल्या त्रासान आमकां पार्किंग गावले हांगासर। चल आता आमी शॉपिंग करता फटाफट मागीर वयतली घरा। रेनकोट घेता येतलो म्हणटाय पावस हांव रावता हांगाच। अभी रेनकोट विचारलो तो आतां हाडपाक गेला पावस येतलो कसो दिसता सांगू शकना न्हू इतले वताचो अपघातीत पावस येता वाज हयशी। चल कितली गर्दी पळय कोकण महाराष्ट्र पळय कितली गर्दी आनी आयज आमी येयल्या सावंतवाडी चवथीची शॉपिंग करपाक पळय घे हांगासर कितली लोक पळय कितली गर्दी पळयात। ही वाव कमळा आहा विचारया कशी ती हातीन दिवपाक गावतले। सो गायज इपा आमी आता शॉपिंग करतात खूप गर्दी आहा आणि वयल्यान पावस पडटा। हांगा हा काजरो तो जाय आमकां आणि गर्दी कितली आसा हांगासर वाज। काका 2 घेतल्या घे पळय आता येयले आमी फुलां पळोवपाक हांगासर पळय बरें आहा पाय पुसणे 100 रुपया एक बरें आहा न्हू। सो गायज तुमकां खबर आसा हांगा सावंतवाडी खूपच गर्दी आसा खूप म्हणजे खूप। आमी हांगासर येयल्या कित्याक की हांगासर सवाय गावता आणि आमचे पयशे वाचता जाल्यार आमकांच बरें न्हू त्या खातीर हांगासर येयल्या। म्हापसा हें सामान घेतलोय न्हू जाल्यार 150 रुपया बी एक माटोळेचें सामान एक हा काजू या चल या पळय हांगासर आमी येयल्या ह्यो दोरयो घेवपाक कित्याक तरी लागतल्यो न्हू युजाक हेका पळय कसो पळयता तो। सो गायज ही पोती धरपाक न्हू म्हाका इतलो त्रास जाता आडार अशी सोडली न्हू ही पोती हांव म्हाजेर दी आंब्याचें ताळ घेवया का काडया थंयचे खूप जाय पडटले ते बॅग भरून
कसे घ्यावी कसं जाय पूर्ण घाल हे पण हे पोते तुझ्या देव आमो जमनींग तेकता मो देव सो गाईज आमची आता शॉपिंग जाल्लेली आसा आणि अवी अप्पा ट्यूब लायटी हाडपाक गेला रावता हे पय तुमका एक जोक खबर हा तो मार्केट पळयात केदो व्हडलो तो हा आणि आम्ही दोगांच ह्या मार्केटान ह्यो जादू कसो ह्यो रेनकोट घालून भोंवता तेजे वयल्यानूच कळटा आमी बाबा गोंयकार म्हणून आनी हांगासर कोणीच न्हू ह्यो रेनकोट घालूंक ना खबर हा तुमका फक्त सत्री हांव आनी अवीच ह्या रेनकोटान दिसता अजीब गरीब सारकी दुसऱ्या प्लॅनेटांतल्यान येयल्या कशी आता अवी गेला बल्ब हाडपाक लेट्स सी तो केन्ना येता तो अजून तर तेजो बल्ब घेवन जावंक ना पळय कितली गर्दी आसा ती पळयात ह्या बल्बाच्या शॉपार हांगात आहा का आनीक फुडें खंय गेला म्हाका काय खबर ना ट्यूब लायटी घेवन येयलो ती आता कशी व्हरया इतली लांब लांब डिक्कीन घालताय काय कितें पळय आमी आयज अप्रिलिया काडल्या कित्याक सांग ते एरोक्सार फुडें सामान घालपाक जायना न्हू म्हणून अवीक आनी कसल्यो कसल्यो गाडयो लायक जायत आसता ते काय यूज ना तेजो तसल्यो पळय रेनकोट न्हू विसरून येयल्लो हांगा सावंतवाडी बाजारात तो आतां हाडपाक गेल्लो गावलो मरे गायस आता आम्ही रावले हांगा सावंतवाडी मसालो घेवपाक गरम मसालो हांगालो जो मसालो हा खबर आसा तो नंबर 1 मसालो सावंतवाडी कोण कोण सावंतवाडीची आसा ती प्लीज कमेंट करून सांगात आमकां न्हू अवी हे पळय कोण कोण सावंतवाडीची ती हे पळय हे रस्त्यार ते कोण कोण सावंतवाडीची ती तू कित्याक हे करता आणि हांव युट्यूबर जाल्यार तू कोण तर मॉडिफिकेशन करता तो कोण घे मसालो सो गायज आता आम्ही पावसाक रावलेली कित्याक पावसाक रावलेली सांग हे पळय हातीना ट्यूब लायटी गोश्ट्यो भिजतल्यो आसल्यो आता पावस गेलो येतलो म्हणटा वी आमची आता शॉपिंग बी जाल्लेली आसा आता आम्ही वयतात घरा घरा कडल्यान परत वचोंक जाय म्हापसा खूब कामां आसा सो गायज आता आम्ही वयता म्हापसा आम्ही घरा कडेन पावली फटाफट हांव न्हाले बी आता बारीक सारीक थंयसर बाजार करपाक जाय मागीर गणपती बी हाडूंक जाय सो आता वयता गणपती हाडपाक हो मामी जाली गे शॉपिंग हय म्हापसा सो गायज आम्ही आता म्हापसा पावलेली आसा आणि पळय आयज खूप गर्दी आसा हांगासर देवा कडेन मागता बाजारान तर गर्दी नासल्या पुरो म्हणून पळयात आयज म्हापसा कितली गर्दी आसात ती हे पळय सॉलिड गर्दी आसा आणि आता आम्ही वयता कितें तरी खावपाक भूक लागल्या पोटाच्या पयली करता मागीर वयता शॉपिंग करपाक नहीं रे पुष्पा और आज है मेरे साथ मेरी दोस्त पुष्पा पाटले मग पळय आता आम्ही येयल्या यार्डान हांगासरली पाव भाजी सॉलिड लागता न्हू कोणाक कोणाक आवडटा ती कमेंट करून सांगात आणि कोणाक खबर ना जाल्यार प्लीज येयात आणि हांगासर ट्राय करात सो गायज हांगासर न्हू आयज खूपच गर्दी आसा सांगू शकना वाज हयशीर आता केन्ना ऑर्डर येतली कोणाक खबर आणि मागीर हेज्या फुडें आनी शॉपिंग करपाक जाय वाज सो गायज हो पळय समोसा आनी वीथ चटणी यम्मी म्हापसा मार्केट पळयात हांगासरूय गर्दी पळय है ना यही कलर लेंगे
म्हणजे 50 150 झाले आणि ते 70 220 झाले. देन इतना भीड़ रे हम लोग हमारा भी निकालो रे. झूम मत करो, झूम मत करो. आणि गोवर हे पळय आमचे मेन चवथीक घेवपाचे कितें म्हणटा तेका चिवडा बिवडा हे आता घेतले. आणि हे आमचे बॅग आणि हे पुष्पा जड जड बॅग धरता. आता आम्ही वयता रिक्षा घेवपाक. पकडो पकडो पुष्पा, उस तरफ से पकडो. सो गाइस आता आम्ही वयता रिक्षा धरपाक. थकली आम्ही खूप बाजार केलो आणि बॅग पळयात केदे व्हडले ते. सो गाइस आमचं सामान बी घेऊन चाललेले असा आणि आता फायनली आमकां रिक्षा गावली आणि आता आम्ही वयता गणपती हाडपाक. पळयात हांगा कितले ट्रॅफिक आसा ते. हे पळयात चलपाक सुद्धा जागो ना. म्हापसा मार्केट आमचो आयज. नारियल का पोती ये निकालो, ये कवर दे दो. गाइस आता आम्ही येला गणपती बाप्पाक आमच्या घरा व्हरपाक. हे पळय धर. माझा कृष्णाचा हा 2 मोडक्यो हा सायटीक. सो गाइस तुमका खबर आसा आमचो गणपती न्हू खंय तरी लिपोवन बसला. कसो गावाना खंय आसा तो खबर ना. गाइस आमचो न्हू गणपती न्हू म्हटल्यार अर्देवर तरी न्हू लिपोवन बसलेलो. सो फायनली आमचो गणपती गावलेलो आसा आणि आता तेका मातसो पेंट बी करता आणि मागीर व्हरता घरा कडेन. ये. सो गाइस आमचो गणपती बाप्पा आप्पाय घरा कडेन येयल्लो आसा आणि अवी करता माटोळी बांधपाची तयारी. अप्पाय सो गाइस हे पळय आता आम्ही माटोळी बांधपाची तयारी करता. हे पळय ह्यो आता माटोळी बांधता. सगळी फुलां बिलां ती बांधपाक जाय न्हू वयर लावपाक. ते आता हे पळय बांधता तो. गाइस पळय हांवें फूल सेट हाडला गणपतीक. हे गळ्यातले, हे हातीक घालपाचे, हे कमरेक घालपाचे बरें दिसता न्हू. हे पळय हे सगळे सामान आता सेपरेट काडटा हांव. पळय सो गाइस आमचे आता माटोळीचे सामान बांधून जाले. फक्त आता थोडे थोडे हाडपाक जाय. मोखो आणि कितें कितें बारीक सारीक जाय न्हू ते आता इन्स्टामार्टा वयल्यान ऑर्डर करतले. खूप बॅग हेवी जाल्लेले म्हणून हांवें थोडे सामान घेवंक ना. जावचें ना आसलें म्हाजे कडेन. आनी पळय फुलां हाडल्या. फुलां सॉलिड म्हारग 100 रुपया पाव किलो. नाजाल्यार हरशीं आसता 30 रुपया बी न्हू. पळय आता पयलीं ऑर्डर करता कितें जाय तें. असे बांधतात आणि हेका खूप टाइम लागता. आता हे पळय हे सगळे पळय हांगा दाखय म्हणून रोबोट वगैरे ना. हे पळय हे सगळे आख्खे बांधपाक 1.5-2 वरां जाय. मागीर हे थंय माटोळेक बांदूंक जाय ते वयल्या. आता तुम्ही सांगा हे बांदूंक का टीव्ही घेवंक वचो पळय ते प्रतीकाक दिवपाक. खूप कामां आहा न्हू. आता हे थोडे दीस हेच चालू आसतले गणपतीचे. तेका मागीर दिवया थोड्या दिसांनी न्हू. हय मातशें अंडरस्टँड करा. खूप जाण विचारता म्हाका. पवी आता वयर चडला माटोळी बांधपाक. अति काम घड आहा रे अवी. चेक करा. हो सो गाइस आता वाजले 8 सारखी आणि आम्ही सारखी 8 आता माटोळी बांधपाक स्टार्ट केला.
आता पोवया कितलो टाइम लागता तो, आणि तुमका बी दाखवता माटोळी बी बांधपाक न्हू कितलो टाइम लागता तो. इझी न्हू ते दिसता तितले. ही फुलां पळयात काय बरी दिसता माटोळीक बांधपाची. हीच न्हू ती बुकेन बी असता ती, काय बरी दिसता पळयात. हे पळय या हळणे काय बरे दिसता पळय. ये आणि ये बरे दिसता न्हू, बरे दिसता न्हू ते. तो दुधी तर हेवटेन नाल येतलो. नाल्लाचे काम करूया. बरे चोलता राहतो वरसून पहिले. कसो कितें आहा तो असो करूंक जाय ह्या नाल्ला. पळय एक वरसून बुरक मारून एका मागीर हेतूर दोरी घालून बांधपाक जाय. सो गायज आम्ही हे पळय आमाडे हाडला सावंतवाडीच्यान. पळय कितले आसा ते, कशें सांग, फक्त 50 रुपया. आणि हे म्हापशा घेतलोय न्हू तर 50 रुपयाचे पळय इतलेच गावता हे म्हापसा. आणि हे थंय कितले सवाय न्हू. आणि पळय केदे मोठे आहा ते. सो गायज आता वाजल्या 8:30 आणि 8:30 म्हटल्यार आमची माटोळी इतलीच बांधून जाल्या. आणि बाकीचे पळय तो बी बांधता, खूप टाइम लागता तेका बांधपाक. ही पळय आमची माटोळी आता ल्हान जाली सारखी नवाक. आता एका करतात डेकोरेशन. ही पळय फुलां हाडल्या आमी सावंतवाडीकसून. येल्लो, अरे हे देवा. पळय टिकी टिकी लायटी हांगासर लावपाक पडले मरे. त्याचो सॉकेट रे हवी तो लागतलो तेका, लागतलो. कितें करता ह्यो गिरमेट. हे पळय आमी आता एका लायटी बिटी घातल्यो. आणि कशी दिसता हांगासर आता आमचो येतलो गणपती. आता एका कर्टन्स बी घालपाक जाय. हे पळय ह्या सायडीक हांवें घातले तर ही सायड उरल्या. आणि एका पळय वेली बिली घालता, डेकोरेशन करता. आमचे डेकोरेशन सिंपल आसा पण डिसंट आसा. सो गाईज माझी माटोळी बांधून जाली पळय, काय बरी दिसता पळोवपाक. आनी हांवें पळय ते टिकी टिकी लायटी घालूंक ना, ते चडूच दिसता मागीर जागा म्हाका. हांवें सिंपल लायटी घातल्या पळय येल्लो कलराच्यो, आनी काय बरें दिसता पळय पळोवपाक. आनी हांगासर आतां सारको गणपती येतलो असो असो फूल पावर सारकें पळय. आनी हांवें तेका हे पानां बीन लायल्या, रोजां घातल्या. आनी सारको नॉर्मल दवरला, नॅचरल. आनी हांवें हांगा फोल्यो बिल्यो तसले काय करूंक ना, म्हाका तें आवडना. पळय आतां लायट लायता पळय. पळय नॉर्मल सारकें. हे पळय माटोळी बांदता न्हू म्हणून रोमाड पळय कितें आला तें हांगा. आतां हे सगळें साफ करूंक जाय. सो आतां जाल्यार रातची 12. रातची 12 जाल्यार हांवें 7 चालू केल्लेले सगळे, 12 जाले पळय. सो गाईस तुमकां म्हाजें एक इन्व्हेन्शन दाखयता पळय. पळय आतां पळय 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 पळय. तो गायज हे पळय आमचो माटोळी बी ल्हान जाल्लेली आसा. आता ह्यो पसारो आसा तो एकट्या करता आणि हांगा मातशें साफ करता. पळय आतां आमी गणपतीक न्हेसयतात.
वाव. आमच्या जोटेन सकयल हे गोटेर जाल्लो हांवें गोटेर हाडलो आनी हांगाला येयलो बरो दिसता पळोवपाक. आनी हे पळय हें केलां हांवें. आतां थोडे दीस हिका हांगा रेस्ट करूं न्ही, थोडे दीस ही हांगा, मागीर सून हेजें मॉडिफिकेशन चालू फूल पावर सारकें. हेका पळय आव 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 तकली खूब दुखता. आव 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 एक चमचो आनी 2 पेले आहा आनी ते किचनान व्हरोंक जाय जाल्यार पयलीं चमचो व्हरता, मागीर दुसरो पेलो व्हरोंक येता, मागीर तिसरो, जाल्यार हात पांय दुखतलेच न्हू. सो गायज हांवें सगळें काम म्हजे गणपतीचे रेडी केलेले आसा आनी गणपती हांवें जाग्यार बरे भशेन दवरलेलो आसा. फाल्यां सकाळीं तेजी पुजा जातली चालू. आनी एक मॅसेज दिवपाक सोदता, हॅपी गणेश चतुर्थी टू ईच अँड एवरीबडी. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. जे म्हाजे कॅथलीक भाव आनी भयण तुमचे व्हिडियोज पळयता, हिंदू आनी मुस्लीम, those who are watching my videos, I wish you all the best in life and happy Ganesh Chaturthi. आणि येस, मेन म्हणटा ते आयज हांव गेलो सावंतवाडीसून हांवें सगळें माटोळीचें सामान सवाय भितर हाडलें. आनी मेन म्हणटा ते हांवें थंयसरल्यान ट्युबलायटी हाडल्या काय बरें. 20 वॉट्साच्यो 1 year वॉरंटी, 200 रुपयांक 2 पडल्यो म्हाका. काय बरी लांबचे लांब LED ट्युबलायट बेस्ट पडली ना, इतली सवाय पळय. आनी सावंतवाडीसून मागीर हांव घरा येयलो. घरा कडल्यान मागीर हांव पयलीं आमगेर गेलो. थंयसर मागीर म्हाका काम आसलें तें कंप्लीट केलें. तितलें मीन वायल अंकिता म्हापसा गेलें बारीक सारीक सामान हाडपाक. मागीर गणपती घेवन ते घरा येयले. मागीर हांव घरा कडेन हांगार पावलो. हांगार हांवें मागीर परत गणपतीचें सगळें काम केलें. माटोळी बांदली, साफ सफाई केली, गणपतीक दवरलो आसलो तो बरे भशेन. खूब काम केलें. आयज म्हाजे हात पांय सारके सॉलीड दुखता. आनी येस, once again wish you all a happy Ganesh Chaturthi. आनी कोणागेर कितले दिसाचो गणपती आहा पळय तो कॉमेंट करून सांगा. एक सिलेक्ट करता भितरले कॉमेंट आनी तेंगेर आयज फाल्यां आमी नाल्यार परवा येता गणपतीक सेलिब्रेट करपाक. तुमगेर आमी येतले. स्पॅम करा कॉमेंट सेक्शनान कोणाचो गणपती कितले दीस पळय तो. आमी एक लकी कॉमेंट चूज करता आनी आमी त्या घरान गणपतीक पांयां पडपाक येतली फॉर शुअर 1000%. आनी येस, आयज खूब टायर्ड जाल्लो आसा. आनी मीन वायल आयज एक न्यूज पयली हांवें, सेक्युरिटी गार्डान 10 वर्साच्या चेडवाचो रेप केलो. कितें चल्लां संवसारान. काय बरें गणेश चतुर्थी, सणा परबोच्यो दीस आनी असलें आयकोंक येता. 42 years old खंय तो आनी ताका 10 वर्साचें चेडूं जाय. कितें म्हणटले कितें. हांव तुमकां एक खरें सांगूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ आमचें जे गव्हर्मेंट कितें म्हणटा जाणाय, डेथ पेनल्टी म्हणटा पळय ते फक्त जे टेररिजमान येतात खबर आसा. फॉर एग्जाम्पल कितें तरी बॉम्ब अटॅक केलो जावं कसले टेररिस्ट अटॅक केलो जावं डबल ट्रिबल जावं 3-4 मर्डर केले, सिरियल किलर आहा. तूं सिरियल किलरान पासून एक कॅटेगरी आसता आनी त्या कॅटेगरीकूच फाशी मेळटा. रेप केसीक पासून फाशी ना. रेप केस कशी आसूंक जाय, रेप केस सारकी ब्रुटल रेप केस आसता खबर आसा. म्हणजे खूब सिरियल रेप केस आसता आनी तितून म्हणजे हात कापप बीन आनी तसलें कितें कितें आसता जाल्यार त्या सेगमेंटाक पासून एक हँग टील डेथ मेळटा. ऑर एल्स आमचे इंडियन पिनल कोर्टान फक्त कितें IPCक फक्त हांवें अशें आयकलां की फक्त 7 वर्साची सजा आहा. आनी मर्डर आनी रेप करता जाल्यार 14 years ओल्ड म्हणजे 14 years म्हणजे लायफ इन प्रिझन विदाउट पेरोल.
पेरोल तुका गावतलो बाय चान्स सपोज तुजे तर भितन बिहेवियर इन जेलीन बरो आसा जाल्यार तुका पेरोल मेळटा ऑर एल्स डेथ पेनल्टी गावपाक सारकी व्हेरी डिफिकल्ट आनी आमचे इंडियाना स्टेट भायर UK लंडन थंयसर रेप केसीक डायरेक्ट 500 इयर्स 400 इयर्स सेंटेन्स आसता डबल ट्रिबल लायफ सेंटेन्स आसता आनी तुमकां खबरूच आसा थंय डेथ पेनल्टी थंयसर दिता जाल्यार इलेक्ट्रीक चेअर दिता लेथल इंजेक्शन दिता ऑर एल्स कितें म्हणटा ते भितन एका जाग्यार कितें म्हणटा ते आयसोलेट करता तुका विदाउट फूड एंड वॉटर तूं ऑटोमॅटीक भितन हें जाता एक्सपायर जाता भितनूच थोड्या दिसांनी 3, 4, 5 दीस 10 दीस डिपेंड ऑन यो कितें म्हणटा ते हेल्थ आनी आमचे इंडियेन तसलें कांय ना आमचे इंडियेन फक्त कितें म्हणटात ते आयज रेप करप आनी थोड्या दिसांनी सुटान परत तेंच करप आनी आमचे हितून तुमी पळयल्लोच आसा एक सिरियल किलर दुपट्टा किलर महानंद नायक तो आतां लायफ सेंटेन्स भितन कोलवाये जेलीन आसा आनी ताका डबल लायफ सेंटेन्स पडलेली एक लायफ सेंटेन्स पडले आनी एक 4 वर्सांची सजा पडलेली आनी तो आतां एपील करीत आसा की बाबा आपणाक सोडा आपणाक माफी दिया हें तें फाल्यां तो सुटलो फाल्यां तो परत तेंच करतलो कोणाची कांय गॅरंटी ना आयज काल मनशाक लत लागली जाल्यार तो कितेंय करता सो आमच्या गव्हर्मेंटान रेप केसीक डेथ पेनल्टी ना तूं कितलेंय कितें कर डेथ पेनल्टी ना म्हणजे ना कशीच ना सो हो आमचो लॉ हेका कांय करूं शकना आमी इतले लोक थंय भितन जेलीन अशेंच पडलेले आसा कांय करिनासतना फसयल्लेले आसा 15 वर्सां आनी जे करतात ते फाल्यां वयतात 6 म्हयन्यांनी तांकां बेल मेळटा 1 म्हयन्यान बेल मेळटा आनी ते घरा येवन बसतात आनी परत दुसरें कितें करपाचें आहा जाल्यार प्लॅनिंग करतात कितें म्हणटलें हांकां होच लॉ होच गव्हर्मेंट आमचो कांय करूं शकना आमी हेका आनी येस वन्स अगेन हॅपी गणेश चतुर्थी आनी आयचो ब्लॉग आमचो कसो लायक जालो बीन जाल्यार कमेंट करा शेअर करा सबस्क्रायब करा कमेंट करून सांगा आमची व्हिडिओज कशी आसली पळय ती मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन आनी कमेंट करपाक विसरो नाका आमी एक चूज करता आनी शुअर येता मेळपाक पळोवया कोणागेर आमकां ह्या फावटी वचोंक मेळटा पळय ते सो गायज स्टे ट्यून आनी चला बाय बाय अंकिता काम करता आनी हांव न्हिदता आतां वाज येयलो म्हाका